फाटले 2 दीस जाले गोंयांत आमी पळयतात पेट्रोल पंपाचेर खूब व्हडल्यो व्हडल्यो लायनी लागतात आनी पेट्रोल पंपाचेर गर्दी आमकां दिश्टी पडटा. आतां हेतून खंय तरी लोकां मदीं एक भंय तयार जाल्लो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. तो म्हणजे तांकां पेट्रोल पंपार पेट्रोल मेळटलें काय ना असो भंय तयार जाल्लो आसा. हेचें मेन म्हटल्यार जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयले तेन्ना आमकां एक अशें कारण दिसून आयलें की सोमाराक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन एक स्टेटमेंट केल्लो. तितून तेणी म्हटलेलें की भारत देशान परत कोविड-19 जशी परिस्थिती जाल्ली तशी परिस्थिती जावंक शकता अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन स्टेटमेंट केल्लो. आनी ताजे उपरांत आमी पळयलें की बाकीचे जे देश आसात, पाकिस्तान सारके जे देश आसात, त्या देशांनी ऑलरेडी लॉकडावन लागलेलो आसा. पेट्रोलाची शॉर्टेज जाल्ले कारणान थंय ऑलरेडी लॉकडावन लागलेलो आसा. जाल्यार असोच खंय तरी लॉकडावन इंडियेन लागत म्हणून हांगा इंडियेच्या लोकांक सुद्दां खंय तरी भंय जाल्लो आसा. हें फक्त गोंयांत न्हू, बाकीच्या राज्यांनी सुद्दां हीच परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी गोंयांत समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार एका वटेन मुख्यमंत्री म्हणटा की आतां 8 दिसांची आमचे कडेन पेट्रोल स्टोरेज केल्ली आसा. तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन दिल्ले ह्या स्टेटमेंटाचेर खंय तरी लोकांक जो भंय आसा तो भंय जाल्लो आसा आनीक हेका लागून ही जी गर्दी आसा ती आमकां रस्त्यार दिश्टी पडटा. आतां फुडें कितें जातलें आनीक खरेंच पेट्रोलाची शॉर्टेज जातली काय पेट्रोलाची स्टोरेज जी आसा ती इंडिया कडेन इनफ अशी आसा हें सुद्दां पळय सारकें आसतलें. पूण इतलें मात खरें ह्या दिसांनी समज आमी लोकांची गर्दी पेट्रोल पंपाचेर पळयली जाल्यार लोकां मदीं हो जो एक भंय आसा परत लॉकडावन जालें जाल्यार आपल्याक पेट्रोल मेळटलें खंयच्यान हो जो भंय आसा तो त्या भंयाक लागून ही गर्दी दिश्टी पडटा.